मडकय बेरेस्तारा राती एका कारीचेर एका अनोळख्यान फारपेट केली। सुदैवान कोणाक कांयच जावंक ना, मात गाडयेचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाले। ह्या विशीं सौरभ लोटलीकार हाणें पुलिशेंत कागाळ दिलेली आसा। माड्डोळ पुलिशेन अनोळख्या आड गुन्यांव नोंद केला आनी ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। मडकय बेरेस्तारा राती अनवळख्यांनी कारीचेर फारपेट केली। कार चलोवप्यान गाडी रस्त्याच्या कुशीक पार्क करून तो कारींतल्यान भायर सरिल्लो। ते वेळार अनवळख्यांनी गाडयेचेर फारपेट केली। सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, मात गाडयेचें लुकसाण जालें। हे विशीं संबंदीत गाडयेच्या धन्यान पुलिशेंत कागाळ केल्या। उपरांत पुलिशेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। कर्नाळ मडकय हांगा बेरेस्तारा राती 7 कडेन एक कार पार्क केल्ली आनी ड्रायव्हर सकयल देंवल्लो तेन्ना अननोन पर्सनांनी हे कारीचेर गोळीबार केल्लो आसा। ड्रायव्हर सायडीचे जे ग्लास आसा तो ग्लास फुटोवन गुळी दुसरे दाराक लागलेली आसा आनी तेजे नंतर माड्डोळ पुलिसांक हेची दखल घेतली आनी तेंच्यांनी स्पॉटार वचून पंचनामो केल्लो आसा। राती लेट पर्यंत सावथ गोवाचे SP टिकम सिंग वर्मा, DYSP शिवराम वांयगणकर तशेंच PI योगेश सावंत यांनी घटनास्थळी भेट दिवन पंचनामो केल्लो आसा। तशेंच सद्याक ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा। सद्याक मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे कारीचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो सकयल देंवल्ले कारणान वाचलेलो आसा, ताका कांयच इंजरी जाल्लेली ना। सो सद्या तरी माड्डोळ पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास घेवपाक युध्द पातळीचेर काम करीत आसा। माड्डोळच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।